आयज डे 1 आनीक आयज वेलंगी भायर सरलो आसा आनीक ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर हांवें कंप्लीट केल्या ते आतां वचून धारवार हांवें स्टे केला आयज ना डे 1 आनीक आयज हांव भायर सरता वेलंगीन वचपाक हिंगच्यान म्हाका 4 दीस तरी लागतले वेलंगी पावपाक 1030 किलोमीटर आसा ते आनी आतां वचा जी आमची लूर्ड्स सबरीमाई चर्च आसा आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स चर्च अमावली त्या जाग्यार आसा उबो आनीक हांव आतां हिंगच्यान भायर सरता आनीक सगळ्याक पयलीं हिंगच्यान आशिर्वाद घेवन भायर सरता तुमी आतां उमो घेवन हांव हिंगच्यान आतां भायर सरतलो ही आमची लूर्ड्स सबरीमाई ही आमकां सदांच हेल्प करता सदांच पावता आमकां आतां म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली आसा हिंगच्यान आतां हांव भायर सरता ओके हिंगच्यान आतां भायर सरता ही आमची चर्च आनी हांव हिंगच्यान भायर सरता आतां आतां आमी पावल्ले आसा केपें मार्केट हिंगा केपें मार्केट पावले सो आमी एंटर केल्ले आसा केपें मार्केटीक तुम्ही पळोवपाक शकता ही केपें मुन्सिपालिटीची बिल्डींग आनी सगळी केपें मार्केट ही आख्खी फूल हिंगा तुमकां मुन्सिपालिटी मागीर आरटीओ बिल्डिंग्स कलेक्टर बिल्डींग सगळी तेकून तुमकां सगळें एकूच कडेन सगळें मेळटलें हिंगा हिंगा पळोवपाक तुमकां एक डॅम आसा केपें डॅम तुमी हिंगा केन्नाच केपें समज येता जाल्यार तुमी केपें तुमचो डॅम तुमी पळोवपाक शकता हिंगा कुशावती रिवरय आसा तुमचे हिंगा रिवरय पळोवपाक शकता आनी पळोवपाक जायते आनी कितें आसा वॉटरफॉलूय आसा पयस पयस आसा इन केपें मार्केटींग हिंगा फूल मार्केटींग तुमकां सगळें तेकून कितें जाय न्हू तें सगळें तेकून तुमकां सगळें आसा सगळेंच तुमकां हिंगा मेळटलें आतां आमी मुखार वयता जे सावड्डे सायडीन जो रोड आसा ते सावड्डे सायडीच्यान आमी वयतले कित्याक आमकां ते सायडीच्यान वचपाक पडटा सावड्डे सायडीच्यान आनीक हिंगा मुखार आमकां एक हें मेळटली एक रिवर म्हटलें कुशावती रिवर म्हटलें प्लस आमकां ब्रिजूय मेळटलो एक न्यू ब्रिज आसा आनी ओल्ड ब्रिज आसा आतां पावतल्याच हे ब्रिज आसा तिका त्या जाग्यार मुखार दिसता ना फूल हो ब्रिज लेफ्ट हँड सायडीच्यान सॉरी रायट हँड सायडीच्यान न्यू ब्रिज आनी लेफ्ट हँड सायडीच्यान हो ब्रिज दिसता तो ओल्ड ब्रिज आनी ही कुशावती न्हंय जी आसा रिवर ही रिवर पळयलें न्हू ही रिवर आसा ती कुशावती रिवर ही ओके हिंगा डॅमूय आसा मुखार तुमकां तोय दाखयता डॅम जो आसा तो पळोवचो हो आमचो डॅम हो केपेचो डॅम आसा हिंगा जेन्ना पावस आसना न्हू तेन्ना हिंगा तुमकां न्हांवपाकूय मेळटा तुमी केन्ना हिंगा एन्जॉय जावपाक जाता तेन्ना उदकाचो जो फ्लो आसता न्हू हो मातशें लेस जाता आनी तुमकां सेवूय आसा अशें जायना की रिस्की आसा हिंगा सेवूय आसा तुमकां तुमी न्हांवपाकूय जाता हिंगा आतां लोक न्हांवपाक जायतो सिजन टायमार गरमेच्या टायमार लोक जायतो न्हांवपाक येतात पळयला न्हू काय बरी ही न्हंय जी आसा हिंगा लोक लोकल लोक आतां थंय फिशींग बीन करता थंय नॅट लायल्ले आसा चोयला न्हू लोक हिंगा फिशींगूय करता काय बसो डॅम जो आसा पळयला व्हडलो डॅम हो केन्ना तुमी केपें येता जाल्यार तुमी केन्ना हिंगा येवपा जाता केपें हो डॅम जो आसा तो पळोवपाक सद्या आतां पावलो आसा कुलचेरेम आतां भायल्या भायर वयतलो सावड्डेच्यान किंवा जो सर्कल दिसता न्हू मेन सर्कल कुलचेरेम मागीर मुखार स्ट्रेट समज गेले न्हू जाल्यार मार्केट मेळटा मार्केट हिंगा बरी व्हडली मार्केट आसा कुलचेरेम आनी हिंगा न्यू मार्केटूय जाल्ली आसा न्यू थिएटरूय जाल्लें आसा फर्स्ट टायम ओल्ड थिएटर बी आसा न्यू थिएटर बीन जाल्लें आसा रिसंटली जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाल्लीं आसा बेस्ट आसा हिंगा थिएटर आनीक मार्केटूय बरी व्हडलीशी मार्केट आसा हिंगा पूण आतां हांव भायल्याच्या भायल्यान वयता सावड्ड्या कुलचेरेम आतां हांवें क्रॉस केल्लें आसा जो बायपास रोड आसा त्या रस्त्यान वयता आतां मुखार सावड्ड्या आतां पावल्लो आसा सावड्डे जे ब्रीज आसा ओके न्हंयची ब्रीज आसा थिंगा पावलो आसा आनी ही न्हंय आसा आनी तो दिसता न्हू तो ओल्ड ब्रीज पयलींचो आनी हिंगा न्हू फेमस म्हणटा मायनींग हिंगा तेकोनूच रेल्वे आसा हिंगा मायनींग चलता पयलीं हिंगा मायनींग बार्जी बीन चलताल्यो आतां ते बंद जाल्ले आसा मायनींग सद्या आतां बंद जाल्लें आसा
पूण हिंगा मोस्ट हिंगाचे लोक जो काम करता तो मायनिंग एरियांक भितरूच चड काम करतालो पयलीं. आतां तितलें ना, कित्याक मायनिंग बंद आसाच चालू, पूण स्लो स्लो चालू आसा. आनी हे सावड्डेचें मार्केट, ही जी आहा न्हू, हे सावड्डे, हे मेन सावड्ड्याचे हो मेन सर्कल जो आसा दिसता तो हो सावड्डेचो सर्कल. आतां हांव रोड वतलो तो मोल्यां वचपाचो. आतां डायरेक्ट मोल्यां वचपा रोड दिसता. आतां हो रोड आसा न्हू तो मोल्यां, डायरेक्ट आतां मोल्यां वचपा रोड वतलो. स्ट्रेट आतां मोल्यां वयतलो. म्हजी गाडयो पेट्रोल फूल टँक फूल करून दवरल्ली आसा हांवें, कित्याक पेट्रोल घालपाची गरज ना. हांवें पयलींच पेट्रोल फूल केल्लें आसा टँकाक म्हजे. आतां पावलो आसा जे मोल्याम जे जंक्शन आसा, जे 4 रस्त्याचें जंक्शन आसा, मेन जे चौक आसा न्हू थिंगा पावलो आसा. मेन चौक आहा चोय थिंगा पावलो आसा. मेन सर्कल जो आसा थिंगा पावलो आसा. हे मोल्याम हो फूल जो प्लेस जो आसा न्हू, हो हायवे दिसता चोय, सगळ्यो गाडी वयता सगळ्यो. ही आतां ही गाडी वयता कर्नाटका सायडीच्यान. ओके, मोल्याम टू मागीर ते घाट जो आसा न्हू ते सायडीच्यान वयता. आतां पावलो आसा मोल्याम, फूल मोल्याम एरिया हो आख्खो जो आसा मोल्याम. आता वचो मोल्याम. आतां मोल्याम पावलो आसा आनी ही मोल्यामची मार्केट, जो पेट्रोल पंप आनी मोल्यामची मार्केट म्हळ्यार जो जंक्शन आसा तो. आनीक हे जाग्यार चॅकपोस्ट आसा. पळयता तुमी हो चॅकपोस्ट, जे गोवा बॉर्डर जो आसा, गोवा टू कर्नाटका, हो चॅकपोस्ट आसा जो मोल्याम आसा. ओके, मोल्याम चॅकपोस्ट आसा. आनी हिंगा जे बेस्ट पळोवपाचें आसा, जो सीन जी पळोवपाची आसा, हिंगा वॉटरफॉल आसा दुधसागर आसा. चोय पळोवपाक हिंगा बोर्ड आसा, बरयल्लें आसा दुधसागर. चलून दुधसागर आसा. आनी मागीर त्या तांबडी सुर्ला एक टेंपल आसा पळोवपाक हिंगा. सो तांबडी सुर्ला टेंपल तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा मोल्याम. आनी तशेंच तुमकां दुधसागरूय पळोवपाक मेळटलें हिंगा वॉटरफॉल. हिंगा आनी कितलेशे वॉटरफॉल आसा, बारीक बारीक वॉटरफॉल आसा हिंगा. तेय तुमकां जाय जाल्यार पळोवपाक मेळटा. असो ते आतां जेन्ना मोल्यामच्यान जो घाट वयतलो, घाटाचेर तुमकां एक वॉटरफॉल दिश्टी पडटा. तुमकां दाखयता, धाकटोसो वॉटरफॉल आसा तो दाखयतलो. पूण हे भाशेन जो वॉटरफॉल जो आसा दुधसागर ते भाशेन ना, पूण बारीक आसा. म्हणजे धाकटोसो वॉटरफॉल तो तुमकां दाखयतलो. आनीक हिंगा आनीक तुमकां 2 पार्कूय मेळटले, जे गार्डन पार्क आसता न्हू तेय बीन हे जाग्यार आसा. अशें मुखार एक 2-3 किलोमिटर मुखार एक पार्क आसा आनी हे सायडीन एक पार्क आसा 2-3 किलोमिटर. आनीक हे सायडीच्यानूच हे आसा तांबडी सुर्ला टेंपलूय बीन आसा. आनी दुधसागर आसा तो हे सायडीच्यान आसा, ह्या रोडान आसा दुधसागर. आनी आतां जो मुखार येता तुमी पळयात किंवा व्हिडिओ जो आसा म्हजो. आतां पावल्ले आसा जे मोल्यामच्यान जो घाट जो आसा त्या जाग्यार एक मोठे वॉटरफॉल मेळटा. पळोवपाक तुमी हो वॉटरफॉल जो आसा ते, हो वॉटरफॉल चयला न्हू, हो एकूच वॉटरफॉल मेळटा. ओके, मोल्याच्यान जेन्ना आमी वयताय न्हू, जेन्ना कर्नाटका सायडीच्यान, तेन्ना हो एकूच वॉटरफॉल मेळटा. आनीक वाटेर कांय ना, ना आनी कितें फूड स्टॉलूय ना, आनीक कांयच ना, फक्त एक वॉटरफॉल आसा. हिंगा लोक भरपूर रावताय हो व्यू पळोवपाक. अशें हे सायडीन मुखार आनीक वॉटरफॉल आसा, पूण कॅमेरा तुका सारको दिसता अशें. हिंगा एक वॉटरफॉल आसा धाकटोसो, पूण समज तूं हिंगेन पळयलो न्हू काय बरो वॉटरफॉल आसा.
हिंगा कितें आसता लोक थोडोसो एन्जॉय जावपाक थोडोसो रावता व्यू जो आसा थंय हो व्यू पळोवपाक रावता लोक आनी आतां हांव चल्लो मुखार हो एकूच वॉटरफॉल आसा वाटेर तुमकां फूल चलू काय ना तुका डायरेक्ट जेन्ना कर्नाटकाचे चॅकपोस्ट आसा तो क्रॉस केलो म्हणटकीर तुका मागीर थिंगा पोस्ट चल मेळटा आनी वाटेर कांयच ना आमी आतां थोडेशे एन्जॉय जाले वॉटरफॉला कडेन आनी आतां वयताय मुखार ओके आतां वयता मुखार आतां पावलो आसा आलमोड घाट जो कर्नाटका चॅकपोस्ट आसा थिंगा हो जो एरिया आसा हिंगा च्या बीन सगळें मेळटा आतां मातशें हिंगा रावतलो हांव आतां हांव पावलो आसा अनमोल आनीक तुमी हो पळोवंक शकता जागो जो आसा अनमोलाचो हो अनमोल जागो आनी थिंगा हो चॅकपोस्ट कर्नाटकाचो आनी हांव जो हें आसा जो मोलेम चॅकपोस्ट आसा थिंगच्यान हो हिंगा पावपाक ऑलमोस्ट 35 किलोमिटर जाय आनी वाटेर तुका कांयच मेळना फक्त हिंगाच एक कडेन च्या बी मेळटा ओके ह्या जाग्यार अनमोल म्हणटा त्या जाग्यार अनमोल प्लेस आहा फक्त त्याच जाग्यार तुमकां च्या बी मेळटली बाकी वाटेर तुमकां ऑलमोस्ट 35 किलोमिटर कांयच मेळना फक्त रान आसा फक्त हे घाट सगळो आख्खो फूल ऑलमोस्ट 35 किलोमिटर पासून मोल्याम चॅकपोस्ट आसा थिंगच्यान अनमोल चॅकपोस्ट जो आसा हो अनमोल चॅकपोस्ट थिंग मुखार चॅकपोस्ट आसा जो ओके आनी हे हिंगा च्या पिवपाक मेळटा तुमी केन्नाच येता जाल्यार ह्या जाग्यार तुमी येवपाक जाता आनी हिंगा च्या ओके ब्रेकफास्ट या तुमकां रेस्टॉरंटूय मेळटलें हिंगा ओके आनी आतां हांव च्या घेतलो आनी मागीर तेज्यान मुखार येतलो आतां च्या पिलो आनी आतां हांव वयता मुखार अनमोलाच्यान च्या बरी कडक आशिल्ली च्या मातशी बरी आशिल्ली तसो मागीर बागल घेतल्या आनी आतां हांव भायर सरला मागीर आतां रूट जो आसा न्हू हो फूल नॅशनल हायवे हाय सद्या आतां पावलो आसा दारवाड आनीक रातची आतां 9 जाल्ले खूब टायम जाल्लो आसा ताका लागून आतां हिंगाच स्टे घेता आनीक जेवण कितें घेता पयलीं रेस्टॉरंट जेवता तशें मागीर स्टे सोदता हांव ओके आतां फाटल्यान मागीर तुमकां मुखार सांगता सद्या आतां हांव दारवाड आसा दारवाड हे दारवाडचो फूल मेन जो जंक्शन आसा हो मेन जंक्शन दारवाडचो आनीक सिटी फूल तुमकां मागीर फाल्यां मॉर्निंग दाखयतलो सिटी जी आसा ती ही आतां मेन जो चौक आसा हो मेन चौक दारवाडचो चोयला तुमी हो दारवाडचो मेन चौक ओके पयलीं हांव स्टे सोदता आनी तेजे फाटल्यान मागीर जेवपाक वयता तुमकां पयलीं कितून करपा तें ओके तुमकां मागीर स्टे मेळ्ळें काय ना मागीर तुमकां हांव सांगता मुखायल्या म्हाका सद्या एक स्टे मेळ्ळें आसा आनीक तशें रेस्टॉरंटूय मेळ्ळें आसा दारवाड थंयसर हॉटेल होयसाला ओके हॉटेल होयसाला म्हणून म्हाका रेस्टॉरंट आनीक स्टेय मेळ्ळ्या आनीक हॉटेलूय मेळ्ळें आसा ओके आतां जेवतलो तशें मागीर स्टे सद्याक आतां बूक केला सद्या आतां स्टे बूक करतलो तशें मागीर जेवपाक बसतलो ओके आतां हांव आसा हिंगा दारवाड ओके आनीक हॉटेलूय मेळ्ळें म्हाका हॉटेल होयसाला तशें लॉज ओके तुमकां आतां जो स्टे रूम घेतला तो दाखयता तुमकां जो स्टे रूम आयज डे 1 आनीक आयज वेलंगी वचून भायर सरलो आसा आनीक ऑलमोस्ट 145 किलोमिटर हांवें कंप्लीट केले आसा सद्या आतां दारवाड हांवें स्टे घेतिल्ले आसा
कित्याक हांव लेट भायर सरिल्लो 3 भायर सरिल्लो, ताका लागून मातसो म्हाका टायमूय जालो आनी हांव ऑलमोस्ट कंटिन्यू ट्रॅव्हल करीत आशिल्लो आयज ऑलमोस्ट 9:30 पासून ट्रॅव्हल करीत आशिल्लो, कित्याक म्हाका मातशें जातलें पयस पावपाक जाय आशिल्लें. थंय पासून हांवें 145 किलोमिटर कंप्लीट केलें आसा, सद्या हांव धारवाड आसा. आनी आतां फ्रेश जायन हांव न्हिदपाक वयतलो. फूल टायर्ड जाला आसा, कित्याक मोले सायडीच्यान येयल्लो, फूल घाट काडीत मागीर परतून आनी ऑलमोस्ट 50 किलोमिटर परतून रानांतल्यान येत आसा. आनीक फूल जाम जाता, कित्याक धुल्लाची माती बीन चडूय दोळ्याक वचपाक लागली. ते रोड आख्खो सगळो पेळ जाल्लो आसा, ताका लागून म्हजे कडेन जायना बी जालें. आनीक हांव स्पीड घेवन येयलो, स्लो येयलो, ऑलमोस्ट 40 to 55 किलोमिटर भितर आशिल्लो. चड स्पीड हांवें दवरना, कित्याक स्लो स्पिडान हांव बायक चलयतालो म्हजी, कित्याक सेफ सायड दवरपाक लागून. आनीक आतां हांव न्हिदपाक वयतलो, पयलो फ्रेश जाता, तेजे फुडें न्हिदता. आनीक तुमी सगल्यांक फाल्यां मॉर्निंग मेळया. चल बाय.